नमस्कार गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी तुमच्या खातीर घेवन येयला बायलांच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर खाशेली कार्यावळ अभिप्राय. निसर्गान आमकां खूब सुंदर केला, दरेकल्याक एक वेगळो गूण दिला, पण खंय तरी आमी हे सगळे गूण आमी तांची एक जी खाशेलेपण आसा ते आमी विसरतात आनी फक्त भर दितात ती त्यांच्या भायल्या सुंदरतायेचेर. हालीं आमी खूब एक प्रकार आयकला बॉडी शेमिंग, जो तरणाट्यांमध्ये खूब पॉप्युलर आसा. तशेंच सोशल मिडियाचेर आमकां हो खूब आयकुपाक येता. पण खरें म्हळ्यार बॉडी शेमिंग हे कितें हे जाणून घेवपा खातीर आमच्या बरोबर हांगासर वेगवेगळ्या क्षेत्रांतली तज्ञ आसा. तांचे कडेन आमी भासाभास करतली आनी ह्या विशयाचेर आमी चड म्हायती घेतली. बॉडी शेमिंग म्हळ्यार कितें आनी हातूंतल्यान आमकां कशें भायर येवपाक जाय. आमच्या बरोबर आसा सायकोलॉजिस्ट केतकी परोब गडेकर, जे वेगवेगळ्या बायलांक ह्या विशयाचेर कावन्सिलींग करता. नमस्कार, तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळीन. समीक्षा करमलकर हरजी, जे एक स्वता फॅशन स्टायलिस्ट आणि तशेंच सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट. तेच्या कडेन वेगवेगळ्यो बायलो येता, तांकां सुंदर दिसपाचें आसता आनी ताजेर तांकां ते मार्गदर्शन करता. नमस्कार, तुमकां येवकार आमच्या कार्यावळीन. आमच्या बरोबर आसा शर्मिला वालावलकर, जे सनशायन स्कुलान टीचर आसा. तशेंच तेणें हे सगळ्या हेतूंतल्यान ते गेल्ले आसा ह्या सगळ्या विशयांचेर. म्हणटा तशें बॉडी शेमिंग ह्या प्रकाराचेर ताका खुबसो अनुभव आसा आनी ते मुद्दम हांगासर आयला जे आपले एक्सपिरियन्स तुमच्या मुखार हाडपाक. पण स्वता ते आज इतले कॉन्फिडंट आसा आनी तेणें वेगवेगळ्या ब्युटी कॉन्टेस्टान तेणें भाग घेतला, तातूंत ते विनरूय जाला आनी आज ते खंय तरी कॉन्फिडन्सान मुखार वता जगाच्या आनी खुबश्या बायलांक ते मुखार काडटा. शर्मिला, तुका आमच्या कार्यक्रमान मना पासून येवकार. सुरवात करचें म्हणल्यार केतकी, तुका विचारचें दिसता की बॉडी शेमिंग हो प्रकार कितें? बॉडी शेमिंग म्हणजे इन सिंपल टर्म्स जेन्ना आमच्या शरिराची टिका केल्ली जाता. आमी ल्हानपणा पासून आयकतात की कोण मोठो आसा जाल्यार ताका मोट्या जाड्या म्हणून आमी नांवां दवरता, किंवा कोण बारीक आसा जाल्यार ताका आडकुट्या म्हणटात, किंवा कोण चश्मो घालता जाल्यार ताजेर आमी नांवां दवरतात. पण नकळत त्या गोश्टीचो खूब परिणाम मनाचेर जाता आनी मागीर बॉडी शेमिंगचो इफेक्ट सायकोलॉजिकल खूब जाता. सो बॉडी शेमिंग इन सिंपल टर्म्स इज तुमच्या शरिराचेर जेन्ना कोण टिका करतात आनी ताजो तुमकां त्रास जाता ताका आमी सिंपल टर्म्सान बॉडी शेमिंग म्हणटात. पण फकाणां करप किंवा तुवें टिका करप ही आमची आदी पासून चल्लेलें आसा. म्हणजे भुरग्यापणांतल्यान आमी अरे मोट्या सुकड्या अशें म्हणीत आसता. पण आतां तुका दिसता ना की लोकांच्या मदीं ही जागृताय आतांच आयला, लोकांक दिसून आयला की ना हे कितें तरी बॉडी शेमिंग म्हळ्यार कितें तरी एक वेगळोच प्रकारचो आनी लोकांक खंय तरी ते आतां नदरेन वचपाक लागला अशें तुका दिसना? हय, म्हणजे हो प्रकार पयलीं पासून आसा, पिढ्यान पिढी ते चालू आसा, बट तितलें कोण ताजेर फोकस करनाशिल्ले. आतां कितें जालां, एक तर टॅक्नॉलॉजी, आतां सोशल मिडिया ह्या गोश्टीं खातीर आमी ताजेर उलोवप करतात. पण म्हजे कडेन असे खुबशे क्लायंट्स येतात की स्पेशली टिनेजर्सार एक स्मॉल गोश्टी वयल्यान, आतां सपोज आमी टिनेजरान फिजियोलॉजिकल चेंजीस जाता, हॉर्मोनल चेंजीस जाता, तेन्ना एक सादें पिंपल येता. त्या पिंपला वयल्यान सुद्दां आपल्याक कॉम्प्लेक्सीस येवपाक लागता आनी लोक मागीर कितें कितें म्हणटात. ताज्या वयल्यान पर्सनॅलिटी डिसऑर्डर्स आनी स्किझोफ्रेनियाचे प्रकार सुद्दां म्हजे कडेन आयिल्ले आसा. इट्स दॅट सिरियस. सो आतां कितें आसा, अवेरनेस जाल्ल्या कारणां खातीर ह्या मुद्द्याचेर लोक ओपनली उलयतात आनी त्या खातीर आतां कॉन्फिडन्स लोकांचो वाडिल्लो आसा की देर इज यू कॅन डील विथ इट. पयलीं अशें खूब आसा की तांकां ताजो त्रास जातालो, बट ओपनली कोणूच ताजेर उलयनाशिल्ले. सारकें. पण आमी म्हणटात ओपनली उलयना, पण आमच्या मदीं आज शर्मिला आसा, जे आज त्याच कॉन्फिडन्सान आज ते मुखार आयला आनी खरें म्हणल्यार ताजी तोखणाय करीत तितली कमीत. कित्याक अशा विशयांचेर अशें ओपनली उलोवपाक चडशीं कोण भायर सरनात. सगळ्यांक खबर आसता आमच्या मदीं कितें तरी कमी आसा, प्रत्येकान आसता, पण खंय तरी ते कमीचेर तांच्यांनी मात दिवन फुडें सरप हेंच व्हडलें आसा. आनी शर्मिला कडेन आमी जाणून घेवया की शर्मिला, तूं हे सगळ्या हितूंतल्यान गेला, तुजे कितें अनुभव आशिल्ले, म्हणजे तुका त्रास कसो जातालो? सो म्हजें कितें जातालें, हांव सगळ्यान ल्हान घरान आनी हांव सदांच काळें घरान. ल्हान आसतनाच्यान म्हजो कलर वेगळो आसलो. सो खंय तरी फंक्शनाक बी न्हू कितें म्हणप जातालें लोकांचें, हे बाबा कितलें काळें अशें. सो खंय तरी म्हाका मनाक लागतालें तें आनी तितून म्हणजे संवय जाल्ली ती आयकपाची. पण म्हाका एक असो इन्सिडंट याद जाता की म्हज्या आवयन म्हाका म्हणिल्लें की आमचो देवूच काळो. सो ओके, तशें घेवन बसप ना. पण हांवें ते पयलीं म्हाका स्टार्टींग ल्हान आसतना खूब लागतालें की बाबा म्हाका सगळीं काळें म्हणटा, हांव मोटवें अशें. पण जेन्ना जेन्ना हांव म्हजें टिन्जान येयलें, म्हजें वाचन खूब आसलें. सो म्हजें पॉझिटीव थिंकिंगाचेर बूक खूब वाचप जातालें. आनी एक म्हाका संवय आसली जी हांव आजुनूय करता, हारश्यान उबें रावन आय एम द बेस्ट म्हणपाचें. आनी एक हांव जाणा आसलें की म्हाजे कडेन तो कॉन्फिडन्स आसा की दॅट आय कॅन स्टँड अँड टॉक. सो बाकीचे गूण सायडीक दवरून हांव तेचेर फोकस करतालें की बाबा म्हजे कम्युनिकेशन स्किल्स, म्हज्या क्रावडा फुडल्यान वचून उलोवप. सो
जशें जशें तें हांव करत रावलें पळय आय ऑटोमॅटिकली केम आउट ऑफ दॅट. आतां म्हाका कोण अशें म्हटलें जाल्यार सुद्दां न्ही म्हाका फरक पडना. पण हांव कितें म्हणटा, आमी अशें म्हणपाक वचपाक जायना. आमी जप्प करून एका ल्हान भुरग्याक म्हणूंक वयता, तेच्या मनार कितलो इफेक्ट जाता तें तेंच घेवन बसता. सो हांव पेरंट्सांक सुद्दां सांगता, कोणी तुमच्या भुरग्याक अशें ल्हान आसतना जावं काळें म्हटलें, मोटें म्हटलें, मोटवें म्हटलें, तेन्नाच ते मनशाक स्टॉप करा थंयसर, की तशें म्हणूंक दिवं नाका. तुमच्या भुरग्याचो मॉरल देंवोवपाक दिवं नाका. पण तूं जेन्ना म्हणटा की आवय बापानूच पयलीं स्टेप घेवपाक जाय, आमी पण खुबशा घरांनी अशें पळयलां की घरान सुद्दां डिफरन्शिएशन जाता की ना, म्हणजे जी गोरी चली आसा ताका चड इम्पॉर्टन्स दितात, ते भायर व्हरपाक जाल्यार ताकाच भायर व्हरप, कोण काळें आसा ताका खंय तरी फाटीं दवरप, किंवा मोठे आसा ताका चड म्हणजे खंय तरी आड नदर करप, म्हणजे ताका चड इम्पॉर्टन्स दिवप ना. हे खूब फाटी खुबशा घरांनी पळयलां. पण तुज्या घरान तूं म्हणटा जशें की तुजी आई तुका म्हणटाली की आमचो देवूच काळो, म्हणजे खंय तरी तुका ती सुरवातीक पासून ती मोटिवेट करताली तुका. सो तुका कितें दिसता की जेन्ना अशें घरांतल्यानूच म्हणजे कशें कितें घरांतल्यान हे फुडें सरचें? म्हाका दिसता की पेरंट्सान मेन म्हणजे कंपेरींग करप हे एकदम चुकीचें. खंयचीच दोनूय भुरगीं सेम आसना. आमच्या हाताची बोटां सुद्दां एका सायजीची ना, एका भशेन ना. सो आपल्याच भुरग्यांक कंपेर करप ही एक तर सगळ्यान मोठी चूक म्हणटा पळय ती. पेरंट्सांक अवेर जावपाक जाय की आपली भुरगीं सारकीच, एक गोरे असले काळे असले तशें ना. कित्याक आवयक तरी तितलो तर डिफरन्शिएट कळना, कित्याक म्हजी व्हडली भयण एकदम गोरी आनी हांव काळें. पण आमच्या घरान तें सांगना. पण जेन्ना आमी भायर वयता पळय, एक एकदां कितें जाता, फॅमिली करना पण जी रिलेटिव्स आसता पळय ती म्हणून वयता, अरे हे गोरे कशे जाले, हे काळे कशे जाले. सो ते चूक, ते लोकां मदीं अवेरनस आसूंक जाय. बाबा खंय तरी तूं एका ल्हानशा भुरग्याचो मॉरल देंवयता, मागीर ताका तें नांव पडटा काळे तूं मोटवे अशें म्हणून. सो पेरंट्सांनी जर खंय तरी आतां तरी आमी जाणा की अशें चड जायना. आदीं खूब जातालें, आमी ल्हान आसतना खूब जातालें. पण आतां पेरंट्सांनी असो स्टँड घेवप की कोणी कितें फट्ट करून जावं रिलेटिव्जान म्हटल्यार थंयच स्टॉप करप. म्हज्या भुरगें म्हाका व्हडलें, म्हज्या भुरग्याक सुद्दां कोणी म्हणीत न्हू बाबा तो मोटवो जातलो, हांव म्हणटा जावं न्ही मोटवो, तो आवय भशेन जातलो, तो म्हणटा नांव करतलो म्हणटा. आय डोंट अलाव एनीबडी टू से समथींग. ओके. खुबश्यो बायल्यो आसता ज्यो आतां हे सगळें ओवरकम करपाक खंय तरी स्कीन डॉक्टरा कडेन वता किंवा खुबशी ट्रिटमेंटां घेवपाक वता. सो समीक्षा तूं हाच्या बद्दल कितें सांगतलें की जी ट्रिटमेंटां आसा ही ट्रिटमेंटाक लोक तुजे कडेन येतात तेन्ना तूं कशें तांकां गायड करता आनी कसले लोक येतात, कसली मानसिकता घेवन लोक येतात? तर आता आम्ही ऐकले की शर्मिलान आमकां सांगलें की ल्हान आसतना ते काळे आशिल्ले म्हणून लोक ताका टिका करी, कितें कितें म्हणप, कंपेर करी. पण आतां पळोवंक वचत शर्मिला जाल्यार ब्रावन स्कीन ही खूब न्हू अशी इम्पॉर्टंट जाल्या. आमच्या क्षेत्रांत सुद्दां ब्रावन स्कीन सगळ्यांक आवडटा. म्हाका दिसता ब्रावन स्कीन खूब बरी आसा आनी हांव एज अ मेकअप आर्टिस्ट, एज अ स्कीन स्पेशलिस्ट म्हाका दिसता म्हाका सुद्दां ब्रावन स्कीन ही खरेंच खूब आवडटा. आनी जशें तुवें म्हणलें की कंपॅरिजन डेफिनेटली करप नासता, कित्याक एज अ मेकअप आर्टिस्ट म्हाका दिसता सगळीं जाणां युनीक आसा तांच्या स्किनी बद्दल आनी आसताय हाचे फुडें, आनी ती तशी जन्माक आयिल्ली आसता. सो एज अ मेकअप आर्टिस्ट किंवा एक स्कीन स्पेशलिस्ट जेन्ना म्हजे कडेन लोक येता किंवा बायलां येता, दर हांव फक्त लेडीजय म्हणना, जेंट्सूय येता जे एडवायस घेवपा येता, दोगूय जाण. सो जेन्ना ती येता तेन्ना ती खूब तरेचे क्वेश्चन्स घेवन येता की जर ती काळी आसा, जशें म्हणटा की आमी आजून ते क्वेश्चन अरायज जाता की काळे आजून लोकांक दिसता की आपूण काळे, पण एक काळे वर्ड आसा पळय तेच रॉंग आसता. म्हाका दिसता आमी काळे म्हणपाक जायना. इट्स अ डस्की स्कीन वीच इज अ व्हेरी ब्युटिफूल स्कीन फॉर मी. सो डस्की म्हणून नांव आसा. सो हांव सगळ्यांक म्हणटलें की कोणी कोणाक काळे म्हणप ना, एक तर डस्की म्हणा तुमी, इट्स ब्युटिफूल वर्ड. सो जेन्ना लोक म्हजे कडेन येता तेन्ना हांव तांकां डेफिनेटली एडवायस करता, कित्याक मेकअप सुद्दां हो एक टेम्पररी गोश्ट आसा जी परमनंट न्हय. हांव एक मेकअप आर्टिस्ट, सो म्हाजे कडल्यान लोक खूब एक्सपेक्टेशन्स धरतात की हांवें असो ब्रश फिरोवपाचो आनी कितें तरी मॅजीक करून तांची स्कीन फ्लॉलेस करप. तशें नासता. मेकअप डेफिनेटली खंय तरी तुमकां हेल्प करतलो. स्किनाचे जे फ्लॉज आसा किंवा मार्क्स आसा किंवा तुमची कितें तरी सर्टन स्कार्स आसा ते कवर अप करपाक आमी डेफिनेटली तुमकां हेल्प करतली. पण ताच्या पयलीं तुमी तुमच्या स्किनीचो डेफिनेटली केअर घेवपाक जाय. आनी म्हाका दिसता आतां आमचो सायन्स किंवा टॅक्नॉलॉजी इतली एडवान्स जाल्या की आमचे कडेन खुबशे ट्रिटमेंट्स अवेलेबल आसा. जशें केतकीनूय म्हटलें बॉडी शेमिंग हें पयलीं पासून चालू आसा. पण ह्यो सगळ्यो गोश्टी करपा पयलीं म्हाका अशें दिसता की तुमी पयलीं स्वताक जर लव केलो, तुमी जर स्वता म्हटलें की आय लव माय सेल्फ, आनी तुमी बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी अवॉयड केले की कोण तुमकां टिका करता तुमचे बद्दल उलयता ते सगळे तुमी विसरून गेली
जाल्यार यू वील डेफिनेटली बी अ ग्रेट पर्सन किंवा फूल बॉडी तुम्ही चेंज करू शकता. आता तितली टॅक्नॉलॉजी आमचे कडेन आसा. तुम्ही आपले लिप्स चेंज करू शकता, चीक्स, जॉ लायन हे सगळे तुम्ही चेंज पण समीक्षा म्हाका तुका हांगा इंटरप्ट करून दिसता की आमी हे ट्रिटमेंट जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना स्वताक आसा तशें एक्सेप्ट करच्या पेक्षा तुका दिसता की हे ट्रिटमेंट केल्ले बरें कशें तुका दिसता? इज इट एडवायजेबल? I as a makeup artist and as a person म्हाका दिसता I will definitely advise not to go for this kind of treatments. So म्हाका दिसता खंय तरी ती स्वताक एनहेन्स करपाक हे ट्रिटमेंट्स घेवपाक सोदता. तितून प्रॉब्लम ना, पण ताजे सायड इफेक्ट्सूय आसता. ते मनशान सदांच लक्षान दवरपाक जाय की तूं कितेंय करता न्ही ताजो सायड इफेक्ट सदांच आसता. जशें समीक्षान सांगलें की ताज्या फुड्यान फक्त बायलोच न्ही की दादले सुद्दां वता. सो बॉडी शेमिंग हो प्रकार दादल्यांकूय लागता? दादलेय तुजे कडेन येता कावन्सिलिंगाक? हय येतात, खुबशे हातून येतात. स्पेशली टिनेजर्स जशें हांवें सांगलें, हो काळ सेन्सिटीव पिरियड आसता आनी त्या टायमार फिजिकल सायकॉलॉजिकल सगळे चेंजीस जावपाक लागता. सो जर एक चलो नॉर्मल अशें म्हणटात की चल्याची हायट बरी आसची, चली जरी मोटवें असलें तरी चलता, चलो मोटवो आसपा जायना. आनी जर चलो मोटवो आसा जाल्यार ताजेर परत टॅगिंग जावपाक लागता. सो थंय कॉम्प्लेक्स येता. किंवा फिजिकली ग्रो जाताना ते जर मस्कुलर ना, ते जर बारीक आसा जाल्यार ताजेरूय परत टिका जाता. सो यू नो फॉर एवरीबडी, नो बडी एस्केप्स फ्रॉम दीस. म्हजे कडेन जितले क्लायंट जाल्यार किंवा म्हज्या प्रोफेशना थ्रू हांव जितले लोकां कडेन उलयतां, प्रत्येकाक जर पर्सनली वचून विचारत न्ही, प्रत्येकाक एक कितें तरी इन्फिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसताच. बट तो रायट टायमार जर टॅप जालो आनी तो जर वाडलो ना भितरल्यान, जाल्यार तो पॉझिटिव्हली, जशें आमच्या शर्मिला मॅडमीन सांगलें की ल्हान आसतना ते कलरा वयल्यान सुरू जालें, बट ताज्या आईन आनी ताज्या आत्मविश्वासान ताजो तो सारको डील केलो म्हणून आयज इतले सक्सेसफूल आसा आपल्या प्रोफेशनान. सो बेजिकली जशें समीक्षान सांगलें की लव युअर सेल्फ, दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. आनी स्पेशली जेन्ना ग्रोईंग फेज आसता एका मनशाची, तेन्ना सपोर्ट सिस्टमची गरज आसता. अ टिनेजर इज नॉट इन अ मेंटल कॅपॅसिटी टू अंडरस्टँड दोज चेंजीस. सो तेन्ना एका एडल्टाची गरज आसता. जशें शर्मिलाक ताज्या आईन हें केलें, तशेंच प्रत्येक जर पेरंटान किंवा एक फॅमिलीन किंवा फ्रेंड्सां मदीं सुद्दां खुबदां बुलिंग जाता, एकामेकाचे आमचे न्हू पांय ओडप जाता. सो तेन्ना तांकां कळना ती फकाणां म्हणून सगळीं जाणां फकाणां मारतात आनी चल्ली. बट आयज तुमी आसा, फाल्यां आनी कोण टिका करता, अशें करून ते मायंडाचेर प्ले जाता. सो ऑफकोर्स इट इज नॉट ओन्ली लेडीज बट जेंट्स ऑल्सो, वेर दे फील दे शूड लूक गुड, एंड इफ दे आर नॉट, देन तांकां ते लोक जे टिका करता ताजेर ते प्ले जावपाक लागता. मागीर कामाचेर वचून तुजो आत्मविश्वास कमी जावपाक लागता. हांव तो एक्सेप्टेबल आसतलो काय ना. आतां नॉर्मली आतां जेवणाक बसली, फ्रेंड्स बसले आनी कोण जर जाडो आसा जाल्यार सगळे ताटा ताजे कडेन दिया रे, ताका मातशें चड जेवण लागतलें अशें टिका जाता. बट इट्स ऑलवेज नॉट दॅट की एक मोठो मनीसूच चड जेवतलो, बारीक मनीसूय जेवता, बरोबर न्ही. पण आमचे ते कशें टिपिकल मायंडसेट जाल्ल्यो आसा आनी त्यो आयिल्ल्यो आसा. इवन आय एक्सपिरियन्स्ड इट एज अ सायकॉलॉजिस्ट ऑल्सो. हांव जेन्ना वता, आय ऑलवेज फ्रॉम द थिनर सायड. सो जेन्ना लग्न जावन भुरगे जाले, सगळीं विचारप गो अजून मोठे जावना. दॅट इज नो टिपिकल हें की लग्न जातकूच बायल मनशान मोठें जावंकूच जाय. प्रत्येकाची बॉडी जशी ताणें सांगलें डिफरंट आसा, म्हजी डिफरंट आसा. की लकीली इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगायज न्ही. आयज हांव मोठें जायना, लोकांक एक्सरसायज करून बारीक जावपाक करचें पडटा, म्हाका तें जायना. सो आय एम हॅपी द वे आय एम. दॅट इज वॉट इज इम्पॉर्टंट. नाव सिन्स वी आर ग्रोन अप वी नो दॅट. बट ग्रोईंग फेजाचेर सपोर्ट सिस्टम घेवप आनी तेन्ना तांच्यांनी ड्रील करप. इवन टिचर्स प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. It is very important that your parents gives you that confidence no matter what. You're thin, you're dark, you're fair, you're short, you're tall. What matters is your inner beauty, and that's what you have to build up. तूं जशें म्हणटा की चडशे भुरग्यां मदीं जेन्ना ग्रुपान बसता, स्कुलांनी म्हणा, तेन्ना चडशे हे प्रॉब्लम्स मुखार येता, फकाणां करतात. सो शर्मिला, तुका अशें कितें एक्सपिरियन्स आशिल्लें जेन्ना तुका खंय तरी हे सगळें सोंसूंक तूं केन्ना तरी तुजो कॉन्फिडन्स लेवल लो जाल्लो, किंवा तुकाय खंय तरी एक तूं वायट वटेन वतालें, म्हणजे तुका खंय तरी मेंटली युअर डिस्टर्ब अशें कितें जाल्लें तुका? ना, जेन्ना एक इन्सिडंट आसा जाल्यार म्हाका बायक चलोवपाक जाय आसलें, म्हाका इंडिपेंडंट म्हाका. आनी हांव मोटवें शॉर्ट हायटीन, सो म्हाका म्हणपालें घरा कडेन म्हणपा लागलीं सगळ्यांक तुका जावचें ना, तुजे बायक पांय पावचे ना बायक चलयतना. सो म्हाका खंय तरी खटकतालें. हांव म्हणलें ना, आनी हांव कशें जाणा, कोण म्हाका ना म्हणटा पळय तें हांव मुद्दम करून दाखयता. सो आय एम लायक प्रिपेर्ड. हांवें म्हटलें ना, हांव बायक चलयतलेंच, कशें ना कशें. हांव स्कुलान वचून शिकलें बायक आनी हांव डायरेक्टली बायक घेतलें, पण म्हाका चलोवपाक येनासली. हांव कोणाक घेवन येयलें घरा कडेन, डायरेक्टली घरान बायक हाडली आनी मागीर हांव ग्रॅज्युअली शिकलें. सो तशें कांय आसना, तूं हायट तूं मोटवें अशें ना. अशें खूब इन्सिडंट्स जाता. एक रिसंट इन्सिडंट आसलो की म्हाका खंय तरी एक म्हजें विश आसलें. हांव केतकी मॅमीक सदां म्हणटालें म्हाका एक ब्युटी पेजंटान पार्टिसिपेट करूंक जाय. आय वॉन्ट टू प्रूव दॅट हायट कलर डजंट मॅटर वेन यू वॉन्ट टू पार्टिसिपेट एंड यू हॅव अ स्ट्रॉंग वील.
सो हांवें सहज रेजिस्ट्रेशन केलें आनी इट वॉज इन मयम रिसंटली. सो हांव गेलें मिसीस मय कॉन्टेस्टाक आनी हांवें म्हज्या मिस्टराक सांगलें, पेपले माय wish is not to win. I want to go and prove that a dusky skin, as she said, a dusky skin, a girl in short height after getting married also she can go, because आमी कितें थंयसर आमकां जशें भुरगे जाले वी आर लकी केतकी म्हणटा शी इज इट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगायज, बट आमकां तशें जायना. म्हाका आजून स्कुलान सुद्दां म्हणटा टिचर्सां, मॅम आर यू एक्सपेक्टींग, कित्याक एक भुरगें जालें की बायल मनशाचें एक फिगर चेंज जाता. आय स्टील गेट क्वेश्चन. आय सेड येस आय एम एक्सपेक्टींग थ्रू आउट द इयर. आय टेक इट एज जोक. बट अशें आमी म्हणटा, आमी सहज कोण एकटी बायल मोठी दिसली आमी उलोवन वता ताका अशें. सो आजुनूय ते एक्सपिरियन्सीस जाता, बट इट इज अप टू यू. आय लव माय सेल्फ, आय एक्सेप्ट माय सेल्फ द वे आय एम. म्हाका कोणें म्हटलें शीत कमी कर, चपाती खा, तुजें पोट, आय डोंट केअर. हांवें म्हणलें नो, आय लायक द वे आय एम, आय एम ओके विथ दीस. सो अजूनही जाता तशें, बट इट इज अप टू यू अँड आय एम ओके विथ इट, लायक, अँड आय गिव्ह बॅक वेन इट इज टायम. अभिप्राय या कार्यावळीन आमी सध्या बॉडी शेमिंगेचेर उलयता आनी ही आमची भासाभास चालूच उरतली, पण ताचे पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावटी येवकार आनी आमच्या बरोबर आसा आमची पॅनलिस्ट आनी तांच्या बरोबर आमची भासाभास चालूच आसा. परत एक फावटी केतकी तुका विचारतले, जेन्ना तुजे कडेन अशे लोक येतात तेन्ना तूं तांचो कॉन्फिडन्स वाडोवपा खातीर किंवा तांकां हातूंतल्यान काडपा खातीर तूं कितें स्टेप्स घेता, म्हणजे बेसिकली तांकां कशें तूं कावन्सिलींग करता? ॲज युजल, लायक सायकॉलॉजिस्ट कडेन कोण आयलो की पयलीं आमी ताज्या फिलिंग्साचेर चड फोकस करता. वी फोकस ऑन वॉट द पर्सन इज फिलींग, बिकॉज दॅट कोर फिलींग शूड कम आउट. म्हणजे एक एकदां तांकां तें अवेर नासता की ते तांकां त्रास जावं शकता. आणि जशें हांवें सांगलें, म्हजे कडेन भरपूर केसी आयल्यो जेन्ना अश्यो सादीशी गोश्ट जे टिनेजराची जाल्ली मागीर ती पर्सनॅलिटीचेर फुडें येवन अफेक्ट जावपाक लागली. म्हणून मागीर ते आमचे थेरप्युटीक प्रोसेस आसता, जेन्ना आमी 1-to-1 कावन्सिलींग सेशन्स घेतात आनी मागीर तांकां आमी कांय गोश्टी म्हणजे सेल्फ एस्टीम म्हणटात आमी ताका. सेल्फ एस्टीम इज बेजिकली रियलायझींग युअर सेल्फ वर्थ. नो मॅटर वॉट, एवरी पर्सन, एवरी चायल्ड, एवरी इंडिविज्युअल इज वर्दी. सो वर्थलेस जेन्ना दिसपाक लागता तेन्ना मागीर तो कॉन्फिडन्स डावन वता. सो सेल्फ एस्टीमचेर आमी वर्क करता. सेल्फ कॉन्सेप्ट म्हणटा जाका आमी, म्हणजे तुजी आयडेंटिटी कितें, तूं तुज्या बद्दल कितें विचार करता. म्हजे बद्दल दुसरें अशें असो विचार करता, पण हांव स्वता बद्दल कितें विचार करता हें सुद्दां खूब गरजेचें आसता. सो दॅट सेल्फ कॉन्सेप्ट यू नीड टू वर्क ऑन, जें आमकां शाळेन कोणूच शिकयना. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, इट इज नीड ऑफ द इयर की हांव कोण, म्हजें अस्तित्व कितें, म्हाका कितें अचीव करपाक जाय. आनी त्या हातून जेन्ना तें रियलायझेशन जावपाक लागता देन यू फील नो मॅटर वॉट. जशें शर्मिलान आतां जशें म्हळें की आतां अजून टिका जातात, अशें ना की अजून लोक टिका करपाचें बंद केल्या, बट इम्पॉर्टंट इज वॉट आय नो टू डील विथ इट. म्हाका दुसऱ्याच्या हाजी गरज पडना, हांव जाणा हांव कितें आसा. सो वेन आय स्टँड इन माय प्रोफेशनल प्लेस ऑर वेन आय एम एट होम ऑर वेन आय एम विथ माय रिलेटिव्स, आय नो वॉट आय डिजर्व. सो येवन लोक सहज उलोवन वतले, थोडे मुद्दामून उलोवचे ना, सहज नॅचरली वी आर ट्यून्ड सो मच की उलोवन वतले. पण तो ताजेर तुमकां इफेक्ट जावपाक जायना, ताजे खातीर मेंटल कॅपॅसिटी आपली वाडोवपाची गरज आसा. आजकाल कितें जाता, सगळे लोक भायल्या गोश्टींचेर फोकस करतात. माय फेसबूक स्टोरी, माय वॉट्सअप स्टेटस, हांव खंय गेल्लें, पार्टीक कितें गेल्लें आनी कशें जाल्लें, बट नो बडी हॅज टायम टू वर्क ऑन द इनर सेल्फ. आय वूड से इन दीस प्रोग्राम की एवरी इंडिविज्युअल, तो 5 वर्साचें भुरगें आसूं किंवा तो 70 म्हातारो आसूं, प्रत्येकाक स्वताक वेळ दिवन बसपाची आयज नितांत गरज आसा. आनी विचार करप की म्हाका कितें करपाक जाय, म्हजें लायफ कशें चल्लां, आनी लिवींग द प्रेझंट मुवमेंट. इन सायकॉलॉजी वी कॉल्ड इट एज मायंडफुलनेस, लिवींग दीस मुवमेंट. And that's what, when you understand that life is beautiful no matter what. So then I don't depend on how people judge me. How I think about myself is the most important thing in the world. बरोबर न्ही. जशें तुमी इवन आयकॉन्स घ्या किंवा यूथ आयकॉन घ्या किंवा फेमस सेलिब्रिटीज सुद्दां घ्या, इवन दे हॅड टफ टायम्स इन देअर लायफ. Nobody got success just in 1 day or 2 days. They also got critics. Like just to name, I always tell this to youth. आता सचिन तेंडुलकर जेन्ना यंग आसतना आयलो, ताज्या हायटीचेर टिका जाली, ताज्या आवाजाचेर टिका जाली, बरोबर न्ही. बट टुडे ही इज कॉल्ड एज द गॉड ऑफ क्रिकेट. सो नथिंग इज इम्पॉसिबल इफ यू डिसायड ओवर हियर की आय वॉन्ट टू डू दीस नो मॅटर वॉट. म्हणून कावन्सिलिंगाक जेन्ना येता तो आत्मविश्वास वयर काडपाचो प्रयत्न आमचो आसता.
And then we give them, of course, therapeutic process where we make them understand it's all within you. It's nowhere outside. Once in a while, I'll give a pat on somebody's back and say, "My God, you're great, huh? You're doing a good job." But after a particular age, that pat should be by your own self. राईट. की येस, जशें ताणें म्हळें की आपूण अजुनूय हारशान वता आनी स्वताक आय एम द बेस्ट म्हणटा, ती गरज आसा. सो दॅट वेन यू डू इट, then no matter what, or no matter what crisis come, or COVID like situations come, nothing shakes you. You are mentally very strong. आतां सोशल मिडियाचेर आमी पळयतात की हो इशू चडसो आमकां सोशल मिडियाचेर हायलायट जाल्लो दिसता. सो सोशल मिडिया आनी बॉडी शेमिंग हे कशें पॅरिंग वता? कशें आसा, जशें हांवें पयलीं सांगलें म्हणजे स्टार्टींग स्टेटमेंटान की बॉडी शेमिंग हो पयलींच्यान आशिल्लो. हय. नाव पीपल स्लोली आर अंडरस्टँडिंग की आय शूड एक्सेप्ट द वे आय एम. आणि सोशल मिडियाचेर आतां लोक वॉयस आउट करता. आमी सेलिब्रिटीज पळयला, लायक लॉट ऑफ टायम्स विद्या बालन हॅज शेअर, लायक इफ शी इज फॅट शी इज हॅपी अबाउट इट, शी इज लव द वे शी इज. सो इट इज आतां सोशल मिडिया खूब स्ट्रॉंग जाल्लो आसा टू कन्वे एनी मेसेज, मे इट बी पॉझिटिव्ह, मे इट बी नेगेटिव्ह. सो दॅट्स वाय दॅट अवेअरनेस हॅज इन्क्रीज्ड न्ही. बॉडी शेमिंग हो काळ हो प्रत्येक फावटी आशिल्लो, प्रत्येकान अनुभवलेलो आसा. फक्त सोशल मिडिया खातीर चड लोकांक कळपाक लागला आनी पीपल आर ओपनली टॉकिंग अबाउट इट. आनी आतां मेंटल हेल्थ इश्यूजूय वाडपाक लागल्या. सो पीपलाक ते अवेरनेस वाडपाक लागला आनी थंय खंय तरी तें वर्कींग जावपाक लागला. तशें न्ही, आतां जशें म्हणजे समीक्षान सांगलें की इट्स अबाउट हाव यू कॅरी युअर सेल्फ ऑल्सो. आतां ताज्या प्रोफेशनान शी हॅज टू कॅरी विथ हर सेल्फ विथ द मेकअप बिकॉज दॅट्स अ नीड ऑफ आर एंड नीड ऑफ द प्रोफेशन. People like us, now I am a speaker, I go on stage, I often represent myself in public. तेन्ना म्हाका सुद्दां कॅरी बरें करपाची गरज पडटा. आय एम नॉट ऑल द टायम विथ ऑल द मेकअप अराउंड, बट ऑफकोर्स आय माय ड्रेसिंग, द वे आय टॉक, द वे आय लूक, द वे आय प्रेझेंट इज इम्पॉर्टंट इन माय प्रोफेशन. आय कॅन्ट जस्ट गो एनी हाव. सो people come and ask me, Ankit, you are presenting yourself very well, because somewhere that presentation matters in my profession and it builds up my confidence. बरोबर न्ही. सो दॅट इज कम्प्लिटली डिफरंट. दॅट डजंट मीन दॅट आय एम इनसेक्युअर्ड अबाउट माय बॉडी अँड दॅट्स वाय आय एम कवरिंग इट थ्रू फॅन्सी ज्वेलरीज ऑर फॅन्सी ड्रेसेस. दॅट्स अ डिफरन्स देअर. इवन वॉट एवर आय वेअर, आय एम कम्फर्टेबल अँड आय एम कॉन्फिडंट अबाउट इट. बरोबर. सो तशें आसता की यू नीड टू गो बियॉन्ड दॅट लिमिटेशन्स. म्हणजे बारीक आसा मनशां तांच्यांनी हें घालप ना, जाडे आसात तांच्यांनी अशेंच घालप जाल्यारूच सूट जातलें, तशें कांयच ना. जर तुमी कम्फर्टेबल आसात जाल्यार तुमी कितेंय घालूं शकता. It's all about, again, the inner self that tells you that you are awesome in whatever way you are. हें रिपीट करपाची गरज आसा आनी हें आमी प्रत्येकाच्या तकलेन घालपाची आयज गरज आसा. सो मे इट बी युअर कॉम्प्लेक्सिटीज. म्हजे कडेन जेन्ना पेरंट्स येता भुरग्याक बी घेवन, तेन्ना हांव खुबदां सांगता की तुमी तांच्या मदीं हें बिल्डअप करा. तो आत्मविश्वास आसा न्ही, नो मॅटर वॉट, वी लव यू द वे यू आर. म्हणजे सादीशी गोश्ट, आय एम अ लेफ्ट हँडर. ताज्या वयल्यान सुद्दां म्हाका कितले चॅलेंजीस आयले, बिकॉज देर वॉज नो लेफ्टी इन माय फॅमिली. So I was born in Mumbai. When I came to Goa, I was very small. So हांव जेन्ना जॉयंट फॅमिलीन रावतालें, हांव दाव्या हातान जेवपाक वतालें. आय रिमेंबर इवन म्हजी काकी मागीर म्हाका म्हणपाक लागली, ए भाय चली मनीस, तूं दाव्या हातांचें जेवता, उजव्या हातान जेव. मारून मारून म्हाका उजव्या हातान जेवपाक शिकयलें. बट स्टील टुडे बाकीचें सगळें काम हांव लेफ्ट हातानूच करता. फक्त शास्त्राक शीत जेवंक जाय म्हणून हांव उजव्या हातान जेवता. बट हे सादीशी गोश्ट हे इम्पॉर्टंट आसता. त्या टायमार म्हजी मम्मा म्हणप, दावकुरे युनीक तूं. हें म्हज्या तकलेन घालें. तूं दावकुरे न्ही बाय, युनीक तूं. पळय व्हडले व्हडले लोक दावकुरे आसात. दिस इज द वे शी स्टार्टेड बिल्डींग अप माय कॉन्फिडन्स वेन आय वॉज अ चायल्ड. सो इट इज इम्पॉर्टंट की तो बेज आमी कसो सुरू करता आनी कंटिन्युअस तकलेन आमी स्वताक, वी ऑल डू सेल्फ टॉक न्ही. आमी प्रत्येक जाण स्वता कडेन उलयता. स्वता कडेन उलयतना जे शब्द आमी वापरता न्ही, ते इम्पॉर्टंट आसा. ते शब्द जर नेगेटीव आसत, ताजो सबकॉन्शियस मायंडान इफेक्ट जावपाक लागता आनी तकलेन बसता की आय एम गूड फॉर नथींग. ना हांव दिसपाक बरें आसा, ना म्हजे कडेन टॅलंट आसा, ना हांव आनी कितें गुणांनी बरें आसा. हे तकलेन बसता आनी लायफ गोज लायक दॅट. बट इफ यू डिलीट दोज नेगेटिविटी एंड स्टार्ट पुटींग इन अ मायंड, वॉट एवर इट इज, आय एम द बेस्ट इन माय ओन वे. आय मायट बी शॉर्ट बट स्टील आय एम स्मार्ट. आय मायट बी विटिश कम्प्लेक्शन बट आय एम स्टील आय एम ब्युटिफूल. सो हें जेन्ना आमी तकलेन घालपाक लागता, कोणी येवन कितेंय म्हणू, जशें परत शर्मिलान सांगलें, डजंट मॅटर, आय कॅरी ऑन बिकॉज आय नो वॉट आय एम. सो हें गरज आसा आज कल्चरांत सारकें. जशें हांवें आतां स्केपकीन म्हटलें की सोशल मिडिया, आतां आमी म्हटलें की सोशल मिडिया इज अ व्हेरी पावरफूल प्लेस जाचेर आमकां पॉझिटिविटी मेळटा, नेगेटिविटी. सो हांव इतलें सांगूंक सोदता की आमचे जे यूथ आसा
किंवा आमची असली जी बायलां आसा जी चिंतता की आपूण बरी आसा, तांच्यांनी म्हाका दिसता सोशल मिडिया एज अ पॉझिटिव्ह वे घेवंक जाय. जशें आमी आतांच आयकलें केतकीन खुबशी आपल्यो एक्सपिरियन्सीस आतां ओपनली सांगपाक लागल्या, किंवा बॉडी शेमिंगा बद्दल. जशी विद्या बालन आसा, खुबशे एक्ट्रेसीस सुद्दां दे कम आउट अँड दे टॉक अबाउट देअर स्कीन, देअर बॉडी. सो म्हाका दिसता जर तुमी एक आमच्या भुरग्यांक आमी जर ल्हान आसतना, बिकॉज आय एम ऑल्सो अ मदर, म्हजोय चलो आसा आनी म्हाकाय जाय की खंय तरी तो ग्रो जातना ही शूड बी पॉझिटिव्ह अबाउट एवरीथींग, ना की तो असोच आसा तसोच जावंक जायना. सो सोशल मिडिया आमी एक पॉझिटिव्ह वेन घेवंक शकता आनी इट इज एक्चुअली व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अभिप्राय ही आमी कार्यावळ तुमच्या मुखार घेवन आयिल्ली आनी ह्या कार्यावळींतल्यान आमी आज बॉडी शेमिंग हो एक मुद्दो तुमच्या मुखार हाडलो. आमकां केतकी कडल्यान बरेंच कितें जाणून घेवपाक मेळ्ळें. बॉडी शेमिंग म्हणल्यार कितें आनी तातूंतल्यान भायर कशें सरप. समीक्षाने आमकां खूब टिप्स दिल्यो की तुमी आसा तशी कशी सुंदर दिसूं शकता आनी वेगवेगळे ट्रिटमेंट्स घेवच्या पेक्षा तुमी स्वताचेर फोकस करा, कॉन्फिडन्स तुमचो भायर हाडा आनी तातूंत तुमी चड पॉझिटिव्हली फुडें वचूं शकता. तशेंच आमच्या बरोबर आशिल्ले शर्मिला, ते स्वताच ह्या हितूंतल्यान सगळ्या हितूंतल्यान गेला तरी आसतना ते आज कॉन्फिडंटली आमच्या मुखार आसा, सगळ्यांच्या मुखार आसा ते, आनी प्रत्येक क्षेत्रांत ते खंय तरी इतल्या कॉन्फिडन्सान फुडें वावुरता. म्हाका दिसता आमच्या मदीं अश्यो खुबश्यो बायल्यो आसतल्यो जी सगळ्या ह्या हितूंतल्यान वता पण खंय तरी तांकां ओपनली उलोवपाक जायना किंवा कोणाक सांगपाकूय ती फुडें वचनात. ताका लागूनच आमची ही कार्यावळ अशे वेगवेगळे विशय आमी तुमच्या मुखार घेवन येतली आनी तातूंतल्यान खंय ना खंय एक सोल्युशन काडून किंवा एक खंयची तरी वाट तुमकां दाखोवपाचो आमचो हो प्रयत्न आसतलो. ह्या आजच्या भागान आमचे जी सगळी पॅनलिस्ट आशिल्ली केतकी, शर्मिला आनी समीक्षा हांच्यांनी वांटेकार जावन इतले आपलो मोलादीक वेळ हांगा दिलो, तशेंच आपले मोलादीक विचार तुमच्या मुखार हाडले. ताका लागून खरेंच तुमकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं. आमची आजची कार्यावळ आमी हांगाच सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक TV. देव बरें करूं.